गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात सध्या हायकोर्टान गोरवां मारप बंद केला। थंय ल्हान गोरवां बेकायदेशीर मारतात म्हूण NGO कोर्टांत गेल्ल्यान हायकोर्टान चवकशी करपाक सांगल्या। NGOनी केल्ले कागाळी प्रमाण तसल्यो गजाली मीट कॉम्प्लेक्सात घडटात काय कितें हें तपासून रिपोर्ट दिवपाक हायकोर्टान 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या। समिती 30 एप्रिल मेरेन रिपोर्ट दितली। मामलेदार आनी पुलिसांनी सोमारा उसगांव वचून गोरवांचो पंचनामो केलो आनी ती गोरवां समितीच्या ताब्यांत दिली। फोंड्याचो मामलेदार अमोल गांवकार, गोवंश रक्षा समितीचे वांगडी आनी हेरांनी सोमारा दनपारां उजगांव वचून थंय आशिल्ल्या गोरवांचो पंचनामो केलो। उजगांव कत्तलखान्यांत गोरवां मारपाक हायकोर्टान तात्पुरती बंदी घातिल्ल्यान मामलेदारान ही कारवाय केली। सध्या ही गोरवां गोवंश रक्षा समितीच्या ताब्यांत दिल्या। ह्या कत्तलखान्यांत ल्हान गोरवां मारतात अशी कागाळ गोवंश रक्षा समितीन पुलिशेंत केल्ली। पुलिसांनी कारवाय न केल्ल्यान ही समिती हायकोर्टात गेल्ली। म्हाका एडवोकेट दत्ता लवंडे म्हणटा तेजे कडल्यान हें येयल्लो फॅक्स येयल्लो टू कॅरी आउट इन्व्हेंटरी। सो एज पर दॅट आमी इन्व्हेंटरी कॅरी आउट केली आनी आमकां 132 कॅटल्स हांगा फावंड जाले। सो जो रिपोर्ट आसा तो आमी तांकां दितले। कत्तलखान्याचो अभ्यास करून हायकोर्टाक अहवाल दिवपा खातीर हायकोर्टान 3 वांगड्यांची एक कमिटी नेमल्या। प्रसन्न आचार्य, डॉ. ब्रागांजा आनी माणिक थळी हांचो ह्या कमिटीत आस्पाव आसा। हायकोर्टान गोरवांक न्याय दिलो म्हूण गोवंश रक्षा समितीन खोस परगटायली। हे जे बैल आणि जे वासरां असली तांकां त्यांचो ताबो तात्पुरतो गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचूच भितर, पूण आमच्या कडेन तेजी देखभाल करपाक म्हणून गो संवर्धन केंद्राक तेजी एक हें दिलें आसा, ऑथॉरिटी दिल्या। त्याच प्रमाणे हायकोर्टान हेजेर ती समिती नेमल्या। एक समिती हेतूर इन्व्हेस्टिगेट करतले आनी हेतूर मोठे रॅकेट आसा। अजुनूय आमी म्हणटा की हायकोर्टान हे सगळे लोक आहा, ट्रेडर पासून आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, हांगासले डॉक्टर इन्वॉल्व आसा, ह्या सगळ्यांचेर कारवाई जावची। समितीचेर प्रसन्न आचार्य, आमचे गोप्रेमी माणिक थळी आनी वेटरनरी डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर ब्रागांजा अशी 3 समिती हायकोर्टान आज नेमणूक केल्ली आसा। कागाळ करूनय ल्हान गोरवां मारपी अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी भारत स्वाभिमान संस्थेचो कमलेश बांदेकारान केल्या। आमी सरकारा कडेन मागता, सरकारान इमिजिएटली हो जो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसा तो बंद करचो आनी त्या जाग्यार गोशाळा, हांगासर हो जो इतलो मोठो जागो आसा ह्या जाग्यार सरकारान गो वृद्धाश्रम नाजाल्यार गो आश्रम जो आसा, गोशाळा जी आसा ती सरकारान सुरू करची। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। ही खबर तुमकां रातचे 10च्या बुलेटिनात पळोवंक मेळटली। उसगांवचे हेच कॉम्प्लेक्सांत जमनीचें मोठें स्कॅम जालां। 2.5 लाख चौखण मीटर जमनीचें लीज 5 वर्सां फाटीं सोंपलें। लीज सोंपला आसतना थंयची सुमार 19,000 चौखण मीटर जमीन भायले भायर कुंदील एलॉय कंपनीक लिजाचेर दिल्या। हें स्कॅम भ्रश्टाचार विरोधी पुलिसां कडेन दिलां। प्रकरण खूबच क्लिश्ट आसलें तरी कॉम्प्लेक्साक लिजाचेर दिल्ली जमीन परत घेवपा विशीं म्हयनेभरांत निर्णय जातलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां। विष्णू वागान गोवा मीट कॉम्प्लेक्साच्या कारभाराचो प्रस्न काडिल्लो। ते मीट कॉम्प्लेक्सा कडेन दिल्ली ते लीज रिन्यू करपाचें आशिल्लें एक्चुअली। ते रिन्यू करचे पयलींच काडून ती कुंदिलाक दिली। आतां ह्या जमनीचो फेट कितें? Prima facie prime land was being given for a very paltry amount, small amount. एक सरकाराचे ताका कॅबिनेटाचे अप्रुवल ना जमनीचे लिजीच्या संदर्भात 3 गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचोच लीज एग्रीमेंट एक्सपायर जाल्लो 2007। त्यामुळे दिस इज अ नथिंग शॉर्ट ऑफ स्कॅम। 2 आमी एक्शन चालू केल्या। एके वटेन लॉ डिपार्टमेंटाक सांगला ती लीज कॅन्सल करून परत घेवपा खातीर कॅबिनेटा फुडें घालून नलिफाय करूंक जाय पयलींचो निर्णय। दुसऱ्या वटेन एंटी करप्शन ब्युरोक आमी विशय रिफर केला फॉर करप्शन इनवॉल्वमेंट। 2005-06 पासून हो केवळ सुरू जाला। ज्यांच्या बरोबर एग्रीमेंट केल्ले तांचे कडच्यान पयशे घेतले, ती तांकां एग्री जाल्ल्यो सगळ्यो गजाली केल्यो ना, त्यामुळे सगळे डिस्प्युटान गेला। हांव हावजाक इतलेंच आश्वासन दिता की फुडल्या 30 दिसां भितर हाचेर आमी तो योग्य तो निर्णय घेता। 1999 आनी उपरांत 2007 सरकारान कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीची वयोमर्यादा बदललेल्यान सवे वेतन आयोगाची श्रेणी चुकिल्ल्या कांय कर्मचाऱ्यांचो सहानुभुतीन विचार करतले अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलां। मात तांचें अर्थीक वजें कितलें पडटलें ताचो अदमास सरकाराक घेवचो पडटलो। मात शिक्षकांक तेन्ना ब श्रेणी लागू केल्ल्यान शिक्षकाचो परत विचार जावचो ना अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। मदल्या काळात रिटायर जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याचो विजय सरदेसायान प्रस्न काडिल्लो। A group of teachers under
a particular name had called on the Chief Minister. And I have read an assurance given by the Chief Minister that their issue would be settled by the end May 2013. I want to know whether this assurance extends to all government servants or only teachers. टिचरींची केस मातशी वेगळी आहा. 2002 सगळ्या टिचरींक B स्केल दिल्ली. तेन्ना टिचरींचें एसोसिएशन जें आशिल्लें त्या एसोसिएशनान एग्री जाल्ले की 58 वर्साचेर ते रिटायर एज तांकां मान्य आहा म्हणून. इट इज अ पार्ट ऑफ कॅबिनेट रेकॉर्ड. द टू थिंग्स वेर टुगेदर. At that time, government servants got clear assurance of 40% weightage in their pay scale. So, सरकारी नोकरांच्या विशय सरकारी नोकराच्या एसोसिएशना बरोबर उलोवन 2003 मेकळो केल्लो. त्यामुळे टिचरांक B स्केल दिल्ली गेल्ली ताज्या खातीर 58 केल्लें. एंड बोथ आर पार्ट ऑफ दॅट एग्रीमेंट. आतां काही जाण जे विशय रेज करतात पळय ते विशय रेज करता ते फाटले विसरतात कित्या खातीर एग्रीमेंट केल्लो तो. तरी सुद्धा 58च्या टिचराची 60 केली पळय तेव्हा काही जाण 6 पेच्या हाज्यापासून बॉर्डरीचेर काही वंचित जाल्या. तांच्या संदर्भात काही सिंपथेटीक सरकार विचार करता. आफ्टर द असेंब्ली सेशन इज ओवर वी विल कॉल देम अँड सम आस्पेक्ट ऑफ इट विल बी कन्सिडर्ड. देर कॅनॉट बी एवरीथिंग वॉट दे डिमांड कॅनॉट बी एक्सेप्टेड. दिगंत कोंकणी सिनेमा भारतीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयान कांस महोत्सवा खातीर धाडिल्लो. मात थंयचे कमिटीन तो पास करूंक ना. ते खातीर कांस महोत्सवांत हो सिनेमा दाखोवचे ना अशें सिनेमाचो दिग्दर्शक ज्ञानेश मोघे आनी निर्मातो संजय शेट्येन स्पश्ट केलां. कांस महोत्सवा खातीर दिगंत वेंचून काडलो म्हूण विधानसभेत अभिनंदनाचो थाराव पास केल्लो. डिरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया ही भारत सरकारची संस्था. त्या संस्थेन बाकीच्या इतर 3 भारतीय फिल्मां बरोबर कोंकणी फिल्म जे विन्सन ग्राफिक्स प्रोडक्शनान निर्माण केला त्याची निवड केली कांसान एंट्री म्हणून धाडपा खातीर आणि ती तेंच्यांनी धाडले बी. सो ह्या गोष्टीचो आमकां खूब आनंद जालो. पण अर्थात म्हणजे कांस हे खूब व्हडलें फिल्म फेस्टिवल तेजे एक विलक्षण एक वेगळो क्लास ताका लागता. सो आमचे फिल्म थंय कमी पडले ते सिलेक्ट जावंक ना. हे फिल्म DFF तर्फे कांसा खातीर सिलेक्ट जाले. कांसान दाखोवपाक इंडिया तर्फे कांसा खातीर सिलेक्ट जाले. पण जेन्ना कांसाच्या कमिटीन जे सगळ्या फिल्मा बरोबर ते हें करतात तेन्ना तेतूर कांसाक दाखोवपाक सिलेक्ट जावंक ना. पण इंडिया तर्फे DFF तर्फे कांसा खातीर दिगंत हें फिल्म सिलेक्ट जालां. हो फॅक्ट आहा. कांसान तें फिल्म दाखोवचें ना कित्याक ते फायनल सिलेक्शनान कांसाच्या कमिटीन सिलेक्ट करूंक ना. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.